गोंय राज्याचो आदलो एजी तशेंच नगरपालिका वेंचणुकेक सरकारान घातिल्ल्या घोळा विरोधात न्यायालयांत गेल्ल्या गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो आदवोगाद दत्तप्रसाद लवंदे बुधवारा दीस दिल्लीक गेला. दाबोळे विमानतळा वयल्यान दिल्लीक वतना ताचे बरोबर गोंय फॉरवर्ड पक्षाचो उपाध्यक्ष दुर्गादास कामतूय दिल्लीक गेला. एक म्हाका दिसता पिटिशन फायल जाला सुप्रीम कोर्टान, पूण अजून डेट नोटिफाय जावना. ताका लागून फाल्यां ना जाल्यार परत जावंक शकता डेट. सो अकॉर्डिंगली आमी केविएट फायल केल्लें, सो आमकां नोटीस आयल्या केविएट. सो दॅट इज वाय वी आर गोइंग टू कावन्सील जो आसा दत्तप्रसाद लवंदे आदलो एजी ताणें सांगला की सरकारान जें पिटिशन फायल केलां इट मायट कम अप टुमॉरो. सो वी आर गोइंग टू मीट आवर कावन्सील आत्माराम नाडकर्णी आदलो एजी and we having a conference and Vijay Sardesai will not allow this Pramod Sawant to finish the constitution at all. So खंय वचून ताका आमी जाग्यार हाडटलेच आनी विजय सरदेसाय सक्षम आसा. We will not allow the murder of democracy in the state, murder of the constitution in the state.